आणि तातूंत भितर काल जेन्ना तुम्ही बर्सरीचोय विशय काडलो तेन्ना सीएमान सांगलें की आपूण भुरग्यांक शिकपाक पयशे दिवपाक तयार आसा पण टिचरांक ग्रांट इन एड म्हणून पगार दिवपाक तयार ना कारण ती एकदा पगार दिलो की टीचर सुस्तावता. तर आता तुम्ही अशी शिक्षक तुम्ही पिळगी घडयल्यो आणि तुम्ही सामके मनांतल्यान शिक्षक जेन्ना मुख्यमंत्री राज्यांतल्या शिक्षका बद्दल अशें उलयता की पगार दिवन परमनंट जाता हे शिक्षण सुस्तावता म्हण तर आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य कितें? पळय हांव मरे आय एम नाव अ सिनियर सिटीजन आणि 61 वर्सां घडये तूं म्हणशीत की हांव सिनीक बी जाता म्हणून म्हाकाय रिअलिस्टीक जाल्ली जाय भरपूर जाता म्हाका दुखता तश्यो कांय गजाली हे खरी गजाल. जेन्ना I will never blind everybody to be like that. Neither I don't think even CM means that. But जायती पावटीक अशें जाता की ज्या मुवमेंटाक तूं एखादी गजालीक तूं हें दिता फायनान्शियल सपोर्ट मेळ्ळो न्ही ओके नाव वाय डू आय हॅव टू वर्क मोर. हांव तुका उदाहरण दिता आमकां कॉलेजिएट लेवलाक API म्हणून आसता हो API स्कोर आसता म्हाका तो स्कोर मेळटकीर हांव एक करियर एडवान्समेंट करता मागीर दुसरो घेता तिसरो घेता 3 जातकीर म्हाका कित्याक स्कोर करपाक टिचराक स्कोर मरसर करपाक जाय. टिचरान वाचप सोडपा जाता टिचरान लायब्ररी वचप सोडपा जाता टिचरान रिसर्च पेपर बरोवप सोडपा जाता रिसर्च प्रोजेक्ट दिवप सोडपा जाता जायना. मुद्दो करपा जाय सदांच म्हणटा की यू कॅनॉट फाल्यां समजा जर एका शिक्षणाचे एकूण क्षेत्राची जर अधोगती जाता ती मिनिस्टराक ब्लेम करून डिपार्टमेंटाक ब्लेम करून कांयच जायना थंय फक्त शिक्षक आणि समाज जबाबदार आसता. आज सर ही शिक्षकाची मानसिकता कितें जाल्या फाल्यां तुमकां दिसता की कोणी शिक्षक जाता तेन्ना ताजो आपूण वचून भुरग्यांक कितें तरी बरें शिकयतलो एक नवी पिळगी तयार करतलो हो दृश्टिकोन आसता काय हाफ डे जॉब म्हणून हो दृश्टिकोन आसता? शिक्षकाची इनवॉल्वमेंट आणि जे पॅशन पळय आसा तें ओवर द इयर्स देंवलां. कित्याक? इट इज एक्चुअली अ ट्रेजिडी. सांगता एक्चुअली अ ट्रेजिडी कित्याक गोंया भितर द सॅलरी ग्रांट्स आर पेड बाय द गव्हर्मेंट. मग अशें सारकें सिट्युएशन आनी शेजाऱ्या राज्यान ना. शेजाऱ्या राज्यांक इज गव्हर्मेंट हार्डली गिव्ह सॅलरी ग्रांट्स मोस्ट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स आर अनएडेड. सो इतली बरी एटमॉस्फियर आसतना उद्देश आशिल्लो की टीचर शुड फर्स्ट फील सेक्युअर्ड and he should only focus on his but that doesn't mean CM should make that particular statement. तसो स्टेटमेंट कितें आसता न्हू आतां पळय ताचे काय येता आतां तूं हायर एज्युकेशन जर पळयलें आतां कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स पार्ट टायम टिचर्स आनी क्लॉक आवर बेजीस हे रेग्युलर फूल टायम टिचर चड जाल्यार तूं खंयच्या कॉलेजीक गेले जाल्यार हे आमी सुरवात केल्ली म्हणजे हांव जेन्ना पयलीं प्रिंसिपल आशिल्लो तेन्ना हे पार्ट टायम कन्सेप्ट आयिल्लें क्लॉक आवर बेजीस आयिल्लें कित्याक टेम्पररी प्रॉब्लेम एवॉयड करपाक टेम्पररी प्रॉब्लेम कितें वर्कलोड वाडलो आतां हें परमनंट जालां. आतां कॉन्ट्रॅक्ट हॅज बिकम द रूल आणि रेग्युलर वेकन्सी फिल करप नाल्यार सरकारान एप्रुवल दिलो हॅज बिकम ए एक्सेप्शन. सो कोणी इंडिव्हिज्युअला जर आपल्याक जर फूल टायम नोकरी मेळपाक जाय तर अशी केसीस म्हळ्यार तर गव्हर्मेंट रोखडो एप्रुवल दिता नाल्यार चड अशी इन्स्टिट्यूशन एप्रुवल परत ते गव्हर्मेंटाचे व्हरता. ना ऑन दिस अदरवाइज टीचिंग क्वालिटी हॅज डिक्लाइन्ड. आय एग्री विथ दॅट. Quality has declined. But that is a different matter altogether. That will have to go into selection, recruitment, training and performance appraisal of teachers. तो एक वेगळी गोष्ट. ताका लागून don't you think that is necessary? ताका लागून फुल टाइम रेग्युलर अपॉइंटमेंट करप न जायना. No, I completely agree. So you tighten up your selection, recruitment, training, performance appraisal. तुम्ही किती म्हणता? ताका लागून आपण सॅलरी फारीक करना, रेग्युलर अपॉइंटमेंट करना, फुल टाइम. तुम्ही म्हणता की सीएमान मातसो एक्स्ट्रीम व्ह्यू घेतलो की पगार आणि ताजी हे करप न्ही दॅट इज अ सेपरेट इशू. So maybe the real reason why they don't want to give is there is a pressure on treasury. बरं Funds is a problem. दोन इशू मिक्स 1000 लाइन्समॅन दितात आमी 1000 लाइन्समॅन दितात पावर डिपार्टमेंट पण टीचर दिवपाक जाय. These are two different issues and म्हाका दोनीचेर तुमचो क्लियर रिप्लाय जाय. Let me very important. Yeah, let me take very up important. Yes, very important. I am extremely happy कारण तुझ्या सगळ्या व्ह्युअर्सां मेरेन हें पावतलें. काल म्हाका दिसलें की सीएम सर करिये खंय तरी हें सांगतलो आमी कॉन्ट्रॅक्ट केन्ना दिता आनी कितें दितात. आमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात. हांव तुका सांगता एक 5 वर्सां पयलीं आमी 300 400 कॉन्ट्रॅक्ट टीचर दिताले. गव्हर्मेंटाक तर आमचे जवळ जवळ 200 150 200 इतले कॉन्ट्रॅक्ट टीचर उरताले. एक 5-7 कॉलेजी मेळ्ळे जाल्यार एक सहज एक 150 150 उरताले. आयचे सिच्युएशन संपूर्ण गोंयांत आमी नॉट मोर दॅन 160 सादारण इतली भितर. आतां तुका सांगता हे 160 कित्याक आनी हे 160 सदां काळ उरतले आजच न्ही हें लोकांक कळचें. हय हो फॅक्ट कळचो म्हणटा खातीर हांव सांगता. हो कित्या खातीर जाता इज अ व्हेरी व्हेरी सिंपल थिंग.
नेट आणि सेट हे क्वॉलिफिकेशन नाशिल्ले टिचर्स आसात. आतां तूं म्हणटलो आमकां नेट सेट इज कंपल्सरी, बरोबर. पूण एज्युकेशन हॅज टू कंटिन्यू, सो नेट सेट नाशिल्ल्याक अपॉयंट करचोच पडटा. एक सेट आयलो. सेकंड सेट SC, ST आणि OBC ह्या 3 कॅटेगरींतले ST आणि SC ह्या कॅटेगरीक कॅन्डिडेट मेळनात. OBC टू सम एक्सटेंट मेळटात, परत मेळनात. उरली जनरल. आणि हे पोझिशन्स आमच्यांनी कम वॉट मे वी कांट Yes, फिल you दोज cannot fill. because it is a I want to constitutional make a point requirement. No, there. no, Yeah, I let want to me make let a me point. complete. No, my- complete kar, You complete have a time. You have the Complete. time. No, I no, think. complete I kar. think- Okay. No problem. So No problem. हे कॅटेगरीत लोक उरले. हय. फॅकल्टी इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम म्हणते प्रोग्रामा खातीर PhD करपाक लोक वतात. ते 3-3 वर्सांक वतात. त्या जाग्यार तुका कॉन्ट्रॅक्ट टीचर अपॉयंट करचोच पडलो. ताजी नंतरची कॅटेगरी आमचे कडेन गोंयान चायल्ड केअर लीव म्हणून लेविशली दिल्ली वता. त्या चायल्ड रायटली इट इज रिक्वायर्ड. भुरग्याची काळजी म्हणजे Correct. घेवपाकच जाय न्ही. Correct. सो चायल्ड केअर लिवे खातीर जे कोण पळय वतात तांची पिरियड इज 750 days इन अ इयर. ह्या जाग्यार आमी रेग्युलर टीचर अपॉयंट करूंक शकनात. ताजी नंतर सीक लिवेचेर वतात, ताजे नंतर अर्न लिवेचेर वतात, ताजे नंतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्ही लीव. म्हणता हे उरतलेच फिगर. हे फिगर उरतलेंच बरं, आणि सर, हे दुसरो फिगर प्रश्न दुसरो प्रश्न तो क्वालिटीचो. अल्टिमेटली सीएमान कित्याक म्हणे सर जो ट्रेजरीचो मुद्दो काडटा तो मागीर या, हय. पण सीएमानी मना एक खंत आशिल्ली की बाबा ज्या तरेन आपल्याक अपेक्षित आसा ती क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन शिक्षक दिना. दिना. हे सर कित्याक जालें? No, no, आमी ऐका. पगार दिलो, हे परत आमी ऐका. आमी Exactly, institutions that's बरी what- दिली, that's what I'm सगळें saying. दिलें. क्लॉक अवर बेजीस आज आमी 400 रुपये दितात. आमी क्लॉक अवर बेजीस टिचर्सांचो आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर्साचो ऑनोरेरियम फाटल्या 3 वर्सांक 2 फावट रिवायज केलो. फाटल्या 2-2.5 वर्सांक 2 फावट रिवायज केलो. आता हे सगळें दिवपा फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो? बाबा तूं शिकय सारको वचून. हय, तुका बाकीचे टेन्शन आसपाक बाकी ना. टेन्शन आणि विच इज करेक्ट ना. फायनान्शियल टेन्शन जर मनशा मागीर तो शिकयतलो आनी उरलें कितें? अविली डिलिव्हर. बरोबर. सो दिस इज सर, मग अशें करून सुद्दां कित्याक जालें? इतली करून अशी वाईट ना. आय एम ऑफ द ओपिनियन की सगळेंच अशी वाईट ना. सगळेंच अशें वाईट ना. एक जे कल्चर जें पळय आयिल्लें आसा, आतां पळय तुका परत कितें जाता तें. एक्सपेक्टेशन्स आर ऑन ए हाय रायज. हांव नॉट नेट सेट कॅन्डिडेट, तूं विथ सेट कॅन्डिडेट. तूं 50,000 रुपये पगार घेता, रफली अरावंड 50,000. आणि हांव नॉन नेट सेट आशिल्ले कारणान हांव 30,000 घेता. हांव 21 लेक्चर घेता, तूं 21 लेक्चर घेता. देर इज अ फ्रस्ट्रेशन. अशें म्हणून तुका 50,000 व्हरून बसोवप शक्य जायना न्ही. सर, तुम्ही हो आर्ग्युमेंट मान्य No, no, करता? I don't know. पहिलो पॉइंट इज सी भास्करान पळय सांगलें न्ही की कॉन्ट्रॅक्ट अपॉइंटमेंट म्हणटा तो थोड्या कारणां खातीर आसता. सो हांव त्या कारणां खातीर म्हणना ही कारण सोडून हरशी पसून कॉन्ट्रॅक्ट आसा अपॉइंटमेंट. College शिक्षणाक लेट मी कम. तस जाल्यार कितें करचें, यू विजीट कॉलेजीस. बिकॉज जेन्ना हांव विजीट करता, विजीट म्हळ्यार बेस्ट हांव लेक्चरा बी वता तेन्ना की प्रिन्सिपल्सांक कंप्लेन करता कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयमेंट आसा बिकॉज तांकां रेग्युलर वेकन्सीज एप्रूव जावन मेळनात. नॉट बिकॉज ऑफ SC ST एंड ऑल, ताका लागून उरतल्योच. नॉट बिकॉज ऑफ नेट सेट एंड ऑल. कळ्ळें कितें? नेट म्हळ्यार तांकां तो रेग्युलर वेकन्सी क्रिएट केली मेळना. दॅट इज वाय दे कंटिन्यू विथ कॉन्ट्रॅक्ट. दे एडवर्टायज एवरी इयर, रिक्रूट द सेम पीपल एवरी इयर एंड इट गोज ऑन. सो बाकी कारणां खातीर उरता ते फायन. पूण सपोज एक टीचर रिटायर्ड जालो, वेकन्सी जाली, ती परती फूल टायम मेळना. मेळ्यो. ऑल आय कॅन बॅट ऑन इट. I can bet on it. I will not accept the statement. इंडिव्हिज्युअल केसेस हाडपाक नाकात. Let him revisit institutions I again. have revisited all the institutions. I have the entire plenary. Now at least because of this debate, he may get letters. Yeah, no. I don't mind. I don't mind. See, I'm telling you. I will tell you. It may be one college or another where some principal is not efficient enough, and I'm airing it out. समज एखादी प्रिन्सिपलान ती एक वॅकन्सी बाबा कशी मांडची. हे जर सारकें हे जर ताका कळना, कळना. सरकार कन्विन्स जावचो ना. जर सरकार convince जावचो ना. लास्ट म्हाका सांगात प्रश्न, वेळ थोडो उरला, Yeah, पण yeah. सगळ्यांत म्हत्वाचो No प्रश्न. problem. अल्टिमेटली ह्या सगळे गजाली भितर आमी एक मान्य करतात की बाबा क्वॉलिटी ऑफ टीचर म्हणटा ती वाडपाक जाय. ताजे खातीर Definitely. कितें करपाचें? कारण अल्टिमेटली ताच्या भुरग्यांचे संस्कार, भवितव्य आनी अख्खी गोंयची भवितव्य अवलंबून आसता त्या टिचराचेर. ती क्वॉलिटी आनी तें डेडिकेशन वाडोवपा खातीर कितें करपाचें? No, I feel that's the only thing. I feel we have to be very choosy and careful in recruitment first. पूण पयली सद्या दुसरी एक आसा, टीचर मेळपाकूच कुस्तारी जाल्यात. कळ्ळें? मेळपाक कुस्तार. सो बरो टीचर म्हणटा तो दुर्मिळ जाला. सो शो चलपा जाय म्हणून कोणी घेतात. सो वॉट आय एम सेइंग इज रिक्रुटमेंट, वी हॅव टू केअरफुल द रिक्रुटमेंट बिकॉज नाव द सॅलरी स्ट्रक्चर इज गुड अँड देर हॅज टू बी कॉन्स्टंट ट्रेनिंग. इट्स नॉट इझी. सी कॉर्पोरेट सेक्टरान कितें जाता, वाय द पर्सन इज मोटिवेटेड इन कॉर्पोरेट सेक्टर.
वाय द पर्सन इज मोटिवेटेड इन अनएडेड इन्स्टिट्यूशन. इनफॅक्ट अनएडेड इन्स्टिट्यूशनाक पगार टिचरांक कमी मेळटा. हय. कळलं का? अँड दे आर चार्जिंग हाय फीज. यू फॉलो से. बट पीपल फाइंड टीचर्स देर आर मोर एफिशियंट देन अदर्स. So why that is happening then? So it is not only because of salary. So that means there is constant monitoring. There is a culture. Yeah, there is a management. लास्ट मध्ये टाइम सोंपला. तुम्ही जेन्ना जॉईन जाल्ले तेन्ना खूप भास्कर नायक सर आशिल्ले. आज तुम्ही रिटायर जावपा पावल्या. थोडे भास्कर नायक सर आहात. कशें करून बदलता? वाटतले क्विकली हांव सांगता. हो जो विशय जो पळय एक पळय आसा क्वॉलिटी ऑफ द टीचर हाचेर एकच मुद्दो सांगता. म्हज्या सीएमान फाटल्या बजेटाक अनाउन्समेंट केला एकाडेमिक स्टाफ कॉलेज. आणि हे एकाडेमिक स्टाफ कॉलेज फुडल्या येणाऱ्या काळात तुका एक 2-3 महिन्या भितर यू विल सी इट इन टू अ रियालिटी. आम्ही टीचराक सिलेक्ट करतात उदकां उडयतात. पाव नाव वी आर गोईंग फॉर सिलेक्शन जाते ताका कंपल्सरीली 1 महिन्याची आमची ट्रेनिंग आसतले. मागीर तो भुरग्या मुखार वतलो. आणि मागीर तो भुरग्या बरें मागीर सराची एक कांय कॉन्क्रीट स्टेप्स सरान सांगल्यात धरून त्यो एज्युकेशन इस्टेट जंय आशादायी चित्र दिसता पण अल्टिमेटली ते रिजल्ट कन्वर्ट जावन ती रियलिटी भितर येवची पडटले जाल्यारच जातले. कारण शिक्षणा कडेन फोखाण करप खंयच्याच राज्याक राष्ट्राक परवडना. तर तुम्ही दोगी जाण आयला इतली बरे तरेन विशय मांडलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.